फाटीच एक बायणा वाठारान वॉर्ड नंबर 12 एक गार्डन इनॉग्रेशन जालें. ते गार्डन इनॉग्रेशनाक आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येयल्लो आनी कावन्सिलरूय आसलेले आनी तितूर वास्को एमएलएन म्हटलें कोणाच्या तरी पोटान दुखता बस स्टँडा खातीर. सारको उलयलो तो. जेन्ना जेन्ना बस स्टँडाचो प्रश्न येता खरेंच तर सगळ्या वास्कोकारांच्या पोटान दुखता. कित्याक दुखता? हो सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, भ्रष्ट जुमला पार्टी सरकार हे बस स्टँडाक विकूंक काडलेलें आसा. टोटल 30,000 स्क्वेअर मीटर जागो आसा. भितरलो ते 16,000 स्क्वेअर मीटर खंय तरी एनबीसीसी हेंकां दितात आनी बाकीचो उरलेलो जागो खंय तरी आमच्या गोवा गव्हर्नमेंटाक दिता. खरेंच तर वायट गजाल आसा. ज्या भशेन स्वप्निलान सांगलां हांगासर उदीक आमकां सारकें येना. ती पयली उदकाची सोय करपाची गरज आसा, सिवेजीची सोय करपाची गरज आसा, तशीच रोड्स वायडनिंग करपाची गरज आसा. हे सगळें करतकूच खंय तरी मेगा प्रोजेक्ट हांगा येवपाक जाय. आमी बस स्टँडाचेर अगेन्स्ट ना, आमी डेव्हलपमेंटाचे अगेन्स्ट ना. आमी डेव्हलपमेंट आमकां जाय. वास्कोन कितलीशी 15 वर्सां जाली कांयच जावना, अजून पर्यंत कांयच जावना आनी फक्त पेपराचेर आश्वासनां मेळटा आमकां. आनी खंय तरी 10 वर्सां पयलीं जो प्रोजेक्ट हाडलेलो पयलींच्या आमदारान, हो प्रोजेक्ट हांव मिडियाच्या समोर हाडूंक सोदता. इतलो सुंदर प्रोजेक्ट आसा हो. हांगासर प्ले ग्राउंड आसा, हांगासर हांव तुमकां सांगता कितें कितें आसा ते हेजेर बरयल्लें आहा. आमी प्ले ग्राउंड आहा, बरें वर्कशॉप आहा, 17 बसीस आयडल पार्किंग करूंक मेळटा, 23 बसीस बस स्टँड म्हटल्यार बस पार्किंग करूंक मेळटा, शटल सर्व्हिस अरेंजमेंट आहा, 27 रिक्षा पार्क करूंक मेळटा, 32 टॅक्सी मेळटा, पायलट मोटरसायकल 48, 38 शॉप्स आसा, 1000 कार पार्किंग आहा, 1500 कॅपॅसिटीचो हॉल जावपाचो ते आसा. आनी तेच्या भायर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग, जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगान जो वास्कोकारांचो ड्रीम आसा, जे वास्कोकारांक त्रास जाता, मामलेदार ऑफिस बायणा जाल्यार हांगासर बाकीची ऑफिसां वास्कोन, मामलेदार ऑफिस हांगासर जाल्यार हांगा थंय लोकांक खूब त्रास आसा. म्हाका दिसता खंय तरी हेजेर एक फुल स्टॉप मारपाची गरज आसा. कितलींशीं वर्सां जाली आमी हे प्रोजेक्टा खातीर वयर सकयल जाता आनी हांव मागतां आमच्या वास्कोच्या आमदारा कडेन ताका रिक्वेस्ट करता की तेणी हेजेर सिरियसनेस घेवचें. सपोज तुजो एक जागो आसलेलो, तूं असो दितलो आसलो कितें, आमचो एक 25,000 जागो आसलेलो आगरोड्यां आनी म्हाजे कडेन एसएल वर्ल्ड येयलें. एसएल वर्ल्ड 25,000 जागो तेणी आमकां मागलो आनी ते डील कशें आसलेलें 100 इयर्स लीज आमी दिवंक ना. कित्याक दिवंक ना? 100 इयर्स आमी उरपाचे ना. हांव हो सोल्ड आउट करता. आमी तरी ते 100 इयर्स ना म्हटलें पूण हो सोल्ड आउट करता. आमचे रायट्स वयतले. वास्कोन एकूच जागो आसा खंय जेचे करून आमी कितें करपाक शकता. एक वास्कोकारांचें स्वप्न आसा की हांगासर बरें कितें जावचें आनी आमी वास्कोकार ओगी रावचे ना. हांव रिक्वेस्ट करीत आसा आमी परत परत की पीपीपी मॉडेल नाका. हेज्याय पयलीं गोंयभरान 7 कडेन पीपीपी मॉडेल हाडलें. तितूर 4 कडेन लोकांनी हेजिटेशन करून बंद केलें. तशेंच वास्कोचोय एक आसलेलो भितर. असेंब्ली चालू आसतना म्हाका याद येता की युरी आलेमावान ऑब्जेक्ट केलेलें आसा. तशेंच फातोर्डेचो आमदार तेणी सांगलेलें आसलें दाजी सालकर तुका बेडी घालून उखलून व्हरतले. हे सिनियर लेजिस्लेटिव्ह जे उलयता, आमदार साहेब तूं लक्षांत दवर कितें उलयतात तें. आमचो वास्कोचो जागो घाणांक दवरून इकू नाका. हांव मागता तुजे कडेन तूं हे प्रेस कॉन्फरन्साक तूं एक बुद्धिमान जातलो कसो दिसता. बुद्धिमान कित्याक म्हणटा? जे जे प्रोजेक्ट तुवें हातीन घेतल्या, जावं ते फिश मार्केट, जावं ते एमपीटी गेट, जावं ते वास्को गार्डन, हितूर खंय तरी कॉम्प्लिकेशनां येयलेलीच आसा. तुजेन एकूय सादेपणान सॉल्व करूंक जावना. म्हणून तर आमी तुका रिक्वेस्ट करता की कदंबा केटीसीएलाक तू इंटरफिरन्स करतना पीपीपी मॉडेलाक इंटरफिरन्स करनाका. तू जो
अल्ट्रा मॉडर्न ट्रान्सपोर्ट हब जो आम्ही हाडलेलो हांगासर आणि तेजेर 28 करोड आम्ही ऑलरेडी मोडलेले आसा आणि एक 100 करोड मोडल्यार तो बस स्टँड रेडी जाता. हांव मागता तुजे कडेन हात जोडून की त्या बस स्टँडाक तुवें प्रतिसाद दिवचो आनी तें काम सुरू करचें. आमी तुज्या वांगडा आसतले. देव बरें करूं. वास्कोच्या आमदाराक सत्तेर येवन 4 वर्सां 4 म्हयन्यांनी एक्झॅक्टली 24 दीस जातात. तशेंच भारतीय जनता पक्षाक गव्हर्नमेंट फॉर्म करून आणि वास्कोकारांक एक मोठो बस स्टँड दिवपाचो आश्वासन दिवन आयज त्या आश्वासनांक 14 वर्सां 4 म्हयने आनी 23 दीस जातात. तरी सुद्धा हेंचे कडेन हो बस स्टँड आयज बांदपाक जालो ना. हांव पयलीं पासून सांगत आसा की हो सरकार फक्त एक आश्वासनाचो सरकार म्हणून आणि आमच्या आमदारान लोकांक कशें आश्वासन दिवचें तेजेर म्हाका दिसता एक PhD केल्ली आसा. 4 वर्सां जाल्या नंतर तेका खंय तरी याद जाली की हो बस स्टँड बांदपाची तेणे लोकांक विश्वास घेवन वोट घेतलेले आणि ते 4 वर्सां जाल्या नंतर तेका जेन्ना याद जाली तो आतां तो बस स्टँड वास्कोकारां खातीर येवन म्हणपाक लागलो की आपणा कडेन बऱ्यांतलो बरो प्लॅन आसा, मोठो प्लॅन आसा आणि त्या लोकांक सगळ्या वास्कोकारांक कॉन्फिडन्सार घेवन हांव तेजें एक प्रेझेंटेशन घेतलो आणि 20 मे त्या प्रेझेंटेशनाची डेट ठरयल्ली. 20 मे जावन गेली पूण तो प्रेझेंटेशन मात कोणाक मेळोना दिसूंक ना. 10 जून ही दुसरी डेट येयली. तरी वास्कोकार अजून पर्यंत जून जालो, जुलय जालो, आतां ऑगस्ट येयला पूण वास्कोकार अजून त्या प्रेझेंटेशन रावता पूण तें प्रेझेंटेशन मात जालें ना. सो हें प्रेझेंटेशन कित्याक जावंक ना हें कळपा खातीर आमी केन्ना हांवें बेश्टी एक चवकशी काडली. तेन्ना कळोन येयलें की 25 मे आनी 10 जुनाच्या मदीं खंय तरी तो भोंवपाक गेल्लो फॉरेन ट्रीप करपाक. आतां फॉरेन ट्रीप केलें म्हणून आमकां कांय वायट दिसना, करचें सगल्यांनी. पूण तो जे हिसपान म्हणटा पळय की माननीय प्रधानमंत्रीन सगळ्यां कडेन मागलेलें त्याच टायमार आसतलें तें, तुमी मुद्दम काडून पळया, देशाच्या सगळ्या सिटीजन्सां कडेन मागलेलें की तुमी फॉरेन ट्रिपी करनाका, तुमी भांगर घेयनाका. आणि ह्यो कितें काय म्हणल्यार आपल्या माननीय प्रधानमंत्रीच्या हिसपान तो हातीचें आयकपाक पडना. तो आनी वास्कोकारांचें कितें आयकतलो. आयज हें प्रेझेंटेशन जें तेणें आमकां सांगलां तें दिवपाक तेका जायना जाल्यार हांव मिडियमाच्या माध्यमान हें सांगपाक सोदतां की जर तेका हें प्रेझेंटेशन दिवपाक जमना जाल्यार तेणें म्हाका सांगचें. हांव तुका एक बरो प्रेझेंटेशन दितां आणि हें दाखोवन दिता की हो प्रोजेक्ट जो वास्कोन येवपा आहा PPP मॉडेलाचेर तो प्रोजेक्ट वास्कोकारा खातीर कसो वायट आणि तितून कितले ट्रॅफिक कंजशन जावं, तुजे सिवेज इश्यू जावं, तुजे उदकाचो प्रॉब्लेम जावं, तो कसो आनीक वाडोवन घालतलो तो हांव तुमकां दाखोवपाक सोदतां. सो हांव मागता आमच्या आमदारा कडेन एक टायम आनी डेट सांगचो आनी आमी तयार आसा. थँक्यू. गुड इव्हनिंग. गेले 1 वर्स जाले आमचे वास्कोचे लोकल्स अगेन्स्ट KTC बस स्टँडार जो PPP मोडाच्या अंडर एक प्रोजेक्ट घेवपाचो आहा तेजेर एजिटेशन करीत आसले. तितून आमकां वास्कोचे आमदारान सांगलेलें की तो आमकां मेयाच्या 20 तारखेक एक प्रेझेंटेशन दितलो म्हणून. पूण मेयाचो जून जालो, जुनाचो जुलय गेलो, अजूनय ताचो पत्तो ना. आतां हो प्रेस आयज आपोवपाचो कारण म्हणल्यार फर्स्ट थिंग परत हांव वास्कोच्या लोकांक सांगूंक सोदतां, एक टायमार हो जो कदंबा बस स्टँडाचो जागो आसलो तो आमच्या लोकल फार्मर्सांनी सॅक्रिफायस करून गव्हर्मेंटाक दिलेलो की थंय एक बस स्टँड येवचो म्हणून. आयच्या दिसाक आमी पळोवंक गेल्यार तेजो व्हॅल्यू कमीत कमी एक 100 कोटीकून मायज आसा. तेन्ना हो आमचो वास्कोचो MLA हो जागो काडटा आनी एक दिल्लीकाराक प्रोजेक्ट बांदपाक दिता, ते बी फुकट. आतां मेन हितून पॉयंट हो आहा की हो जो जागो आमचो गोंयचो जागो, आमचो लोकल्साचो जागो, तूं ते दिल्लीकाराक फुकट कित्याक दिता. हेज्या पयलीं एक प्रोजेक्ट 2016 हाडपाक ट्राय केलेलो, तेजे अर्दे कामूय स्टार्ट जालेले, अराउंड 30 CR मोडलेले तेंच्यांनी, फायलिंग वर्क जालेले. तेजेर जेन्ना आमी क्वेश्चन केलो की तेजी अकाउंटेबिलिटी कोण घेतलो काय म्हणून, तेन्ना तो आमदार म्हणटालो की तेच जाग्यार आमी जो न्यू प्रोजेक्ट येता तोच कंटिन्यू करतले म्हणून. तशें पळोवपाक गेल्यार 100 कोटी प्लस 30 कोटी जे टॅक्स पेयराचो मनी 130 crores तूं फुकट दिल्ल्या भशेन जालो मरे तेका. सो हेजेर जबाब कोण दितलो. मेन इश्यू आयज वास्कोन जो आसा तो म्हणल्यार उदकाचो. आमी तेका पयलींच सांगलेलें की लोकांक हांगा लोकल्सांक हार्डली एक 1 hour पासून उदक मेळ्ळ्यार व्हडलें म्हणून. ते पयलीं उदकाचो प्रॉब्लम आहा तो सॉर्ट आउट कर, एक ओवरहेड टँक्स बांद, खंय जागे पयलीं हें कर, फायंड आउट कर. आनी एक तुका आतां
6 म्हयने उरल्या फक्त इलेक्शनाक, तूं इतली घाई कित्याक करूंक सोदता? सेकंड इश्यू म्हणल्यार सिवेजीचो. एक मोठो पावस येयलो जाल्यार आख्खी सिवेज लायन आमच्या एरियेन आख्खी ओपन जातात. तेंचे पळोवंक गेल्यार थंयचे सिवेजीचे ते पंप सारखे तेंचे चलना. आमी एवरी टायम वयता वयता कंप्लेन करता, ते म्हणटा इतली आमची कॅपॅसिटी ना. पूण तितून सपोज एक व्हडलो प्रोजेक्ट जर येयलो जाल्यार तितून आनीक लोकांक त्रास जातले, दुयेंस पातळोवंक शकता हे सगळे जावन. आता तुम्ही चिकालीमसून वास्को मेरेन जो रस्तो पळयतात तो एक सिंगल स्ट्रेच, कितलो बारीक रस्तो तो. नॉर्मल दिसाक जेन्ना सकाळचे 8 दनपारचे 12 सांजचे 4 शिपेडाक लागून स्कुलाक लागून इतले ट्रॅफिक जाता थंय. तितून सपोज आनीक एक 2000 समज लोक सपोज थंय एड जालो जाल्यार एक सप्तकाक आमच्या ती गर्दी जाता पळय तशी थंय गर्दी जातली ऑन डेली बेसीस. आनी सायडीक जे चलोन जे भोंवता कम्युटर्स तांकां कितलो धोको आसतलो हेय ताणें पयलीं चिंतपाक जाय. बेश्टेच लोकांक आपलो मेगा प्रोजेक्ट आपलो सुपर हे म्हणून सांगून बेश्टे दोळ्यार ब्लायंडफोल्ड मारपाची गरज ना. आता हेच आमी लोकांक वास्कोकारांक सांगूंक सोदता, प्लीज हे कोण जो पावरान आहा पळय तांकां रायट क्वेश्चन विचारात. आमकांय जाय वास्कोचे डेव्हलपमेंट जालेले, वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट, पूण कितें अशें लोकांक फटोवन आमचे जागो गोंयचो तो इकोन दिल्लीकारांक आमकां हे गोंय काबार केल्लें नाका. तेका लागून आमी आयज हांगा आवाज उखलता. थँक्यू. वास्को म्युनिसिपल गार्डन हे केन्ना पळयता पळय तेन्ना आमकां हे स्कुलाची याद येता. सेंट्रल स्कूल, म्युनिसिपल स्कूल तशेंच गव्हर्मेंट स्कूल हे तिनूय स्कुलां मेळून थंय आमी एक प्लेग्रावंड असो थंय आमी खेळटाले. तशें ते सिटी वाठारांचे लोक येताले आनी खेळटाले आनी एक तांचो ओपन स्पेस प्लेग्रावंड कसो आसलेलो. पूण आतां 2 वर्सां जालीं थंय एक करोड भर कितें फंडींग येयलें म्हणून थंय एक स्ट्रक्चर बांदलेलो गेलो. ते एक सिटी कावन्सिलर जावन आसा आमदाराची मिसेस, तिणे एक थंय 1 करोडाचो प्रोजेक्ट हाडलो आनी तितून एक मोठी कपड्याची टोपी कशी घातली. तेका ना अकाउंटेबिलिटी आनी तेका कितें पयशे स्पेंड केले तेजेर कांय अजून तेजेर अकाउंटेबिलिटी ना. तितून कितें जालें, जाग्याची नाशाडी जाली, भुरग्यांचो प्लेग्रावंड वेस्ट जालो आनी खंय तरी एक लँड स्कॅम म्हटलें जाता भितर. तसोच एक अपेरंटली सिमिलर एक प्रोजेक्ट वास्को केटीसी बस स्टँडार पीपीपी मॉडेलार हाडपाक सोदता पळय, तितून सुद्दां 18,000 स्क्वेअर मिटर लँड जो एनबीसीसीक दिता तो एक मोठो स्कॅम. हे दोनूय जर गोश्टी पळयल्यो लँड स्कॅमाच्यो नाल्यार म्हाका एक पिक्चर याद येता. 2005 एक मुवी येयल्ले बंटी और बबली, तितून अमिताभ बच्चन आसा, अभिषेक बच्चन आसा आनी तशें राणी मुखर्जी आसा. कजरारे कजरारे म्हणटा ते एक फेमस सॉंग भितर कितें दाखयला, जाय तशें लँड स्कॅम करतात, हे करतात. भितर कितें जाता, आयच्या तारखेक भितर ते लँड स्कॅमान ते ताज महल सुद्दां विकता. तितून हांगा कितें जाला, वास्को बस स्टँड आनी गार्डन ह्या जाग्याची नाशाडी जावन आसा. हे जावन आसा वास्कोचे बंटी और बबली. नेशन फर्स्ट म्हणून फेसबुकार पोस्ट घातलो म्हणून जायना. आतां जशें नेशनाचे आर्मी सेक्युरिटी फोर्सीस आमचे जागे राखता पळय तशें आमी हांगा आमदार मिनिस्टर निवडून हाडला आपले वाठारांचे जागे वाचोवपाक, ना की अशें एनबीसीसी आसल्या कंपनीक 16,000 स्क्वेअर मिटर जागो असोच फ्री होल्ड सेलार दिवपाचें म्हणून. आतां फ्री होल्ड सेल म्हणल्यार तुमकां सांगूंक सोदता हांव, हेजेर एक डायरेक्ट ओनरशीप हो आतां पीपीपी प्रोजेक्टार जो बस स्टँड दिल्लो आसा तो फ्री होल्ड सेल मॉडेल म्हणटा तो एक फ्री होल्ड सेल मॉडेल म्हणटा तो कित्याक एक डायरेक्ट ओनरशीप दिल्ली आसा तांकां. भितर कितें तांकां एकदां जागो गेलो म्हणल्यार ते जाय ते करपाक जाता. तांकां फ्रिडम आसा तो जागो कन्वर्ट करपाक नाल्यार सेल करपाक नाल्यार विकपाक. हे आमी केजेर उलयता, हे आमी आरटीआयचेर उलयता. हे केटीसीएलान काडलेले आरटीआय हे हांव प्रेसांकूय दितलो आनी तुमच्या मार्फत लोकांकूय पावनी. कित्याक हेजेर तो आमदार सदांच उलयता आमी लोकांची दिशाभूल करता, लोकांक मिसगायड करता. आमी मिसगायड करपाक हे कितें आमी घरा कडेन छापून हाडूंक ना, आपणा बाजारांत वचून टायप करून हाडूंक ना. हे केटीएसएलाच्यान काडलेले आसा रायट टू इन्फॉर्मेशन. तुका जाय नाल्यार तुमी वचून केटीएसएलान कंप्लेंट घालची कित्याक आमी ते मिसगायड करता म्हणून, मिस इन्फॉर्मेशन दिता म्हणून. हांव ताका सांगूंक सोदता ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ जॉब भुरग्यांक सांगता की लायक कर आपल्याचे पोस्ट हे कर. तितून आयच्या सरकारान तुमचे 4 वर्सां जॉबां विकून काडलेली आसा आनी केन्ना आतां एक वर्स उरला तेन्ना आमी हे म्हणटाले कित्याक जॉब विकला गेला कित्याक म्हणटा. हितून तुमच्यो सगळे पुलीस स्टेशनार कंप्लेनी आसा जॉब सेलाच्यो. हांगा तुमी जॉब दिवपाचे लायकीचे उरोवंक ना म्हणून तांकां लोकांक ते मिसगायड करनाका.
हांव हेका सांगूंक सोदतां आमदाराक कितें हो प्रोजेक्ट खऱ्यांनी एक लँड स्कॅमाचो प्रोजेक्ट हेजेर हे लँड स्कॅमाच्या प्रोजेक्टार तुका जाय जाल्यार हो प्रोजेक्ट एबियन्साक दवरपाचो. आतां 6 म्हयन्यान काय तुजे हो प्रोजेक्ट जावपाचो ना. तुका जर खऱ्यांनी हो प्रोजेक्ट बांदपाचो आसलोलो तुवें रायट फ्रॉम डे 1 हो स्टार्ट करपाक आसलोलो. तूं 5 वर्सां पयलीं केन्ना बस स्टँडार प्रोटेस्ट हाडलो आमदारचे विरुद्ध फकत कितें बस स्टँड करचो म्हणून, आनी तेच्या फाटल्यान तूं आतां 5 वर्सांनी तुका याद येयली हो बस स्टँड जावंक जाय म्हणून. आनी केन्ना हो बस स्टँड जायना तेन्ना तूं हो पीपीपी मॉडेलार हाडपाक सोदता. हो पीपीपी मॉडेल म्हटल्यार पर्रीकरान ऑलरेडी हेचेर सांगलेलें कितें हो पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट म्हणून. हे आमच्या गोंयांत बरें न्हू म्हणून प्रोजेक्ट. हितून हांव ताका सांगपाक सोदतां हितून हो प्रोजेक्ट एबियन्साक दवरपाचो. आनी जाता जाल्यार इलेक्शन आतां येयलेलें आसा. इलेक्शनाक लोक इट वील बी अ पीपल चॉयस. लोक डिसायड करतले हो प्रोजेक्ट जाय काय नाका तो. हेचेर तुवें लोकांचें मत दिवपाचें आनी हो प्रोजेक्ट होल्डार दवरपाचो. कित्याक हो जर प्रोजेक्ट अप्रूव्ह जालो नाल्यार हेचेर व्हडले विटामीन एम कोणाक पावतले हे एमओयू सायन करच्या पयलीं. हो म्हाका दिसता आसा तो पयलीं बस स्टँडचो 30 करोड मोडलेले आसा पळय तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करचो न्हू की हो बस स्टँड प्रोजेक्ट आहा. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.